जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भावा भयणांचो आनी जिंकोन देवाच्या उतराक आशेल्यांत तांदळ्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलाक. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां पयल्या तिमोथीक 5:20-22. तिच्या भावा भयणांचो हे वेळार आमी सगळीं आमची पयलीं पुस्तक उक्तें करुया आनी पयल्या तिमोथीक 5:20-22 आमी वाचुया. दोन वदान कोणाचेरूय आनीक दुसऱ्याच्या पातकाचो भागीदार जावं नाका. कित्याक जरी तर देवान तुका विचून काडला आनीक देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो तुजेर आसा आनीक तें देणें तुका दिलां तें हात धरून मागणें करपाचें जाल्यारूच आमी तें मागणें करूंक फावो. ना तर जरी तर आमच्या बोडान आमी हें मागणें करूंक गेलीं जाल्यार आमी त्रासांत पडोंक शकता. कित्याक हांगासर बरयल्लें आसा दुसऱ्याच्या पातकाचो भागीदार जावं नाका. तुजें जिवीत नितोड निर्मोळ जावं दी. तर आमचें जिवीत आमी नितोड आनीक निर्मोळ आमी दवरूंक गरजेचें. तुमच्या भाव मेळ्ळो हें देवाचें उतर पयल्या तिमोथीक 5:20-22 तुमी वाचात. ह्या वाचपाचेर देवाच्या उतराचेर तुमी नियाळ करात. आनीक जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां एक कळोवणी जाता तितलें देवाचें उतर तुमी परगट करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.